हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहे? बरें आहे न्हू? आज हांवें गूगल सर्च केल्लें आनी गूगलाचेर चयलें जायचं एसो मनीस हांवें सारकी तुका बरी उलयतली सारकी अशें करून मॉलम लायन 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 आनी मागीर तुगे कितें मेळ्ळें न्हू मागीर फोटाय तुगे सारकी. सो फ्रेंड, एसो मनशां सारकें सांबाळ रावाय, चोयाय उलयाय बरे भाशेन उलयाय. तुमगे फ्रेंडशीप म्हणा तुमी थोड्यांक मिस्टेक जाता, पूण एशें करून लोकांक ना पेडे नाकाय. आपूण तुगे पर्सनल लायफ तूं शेअर करता दुसऱ्या आनी ती तूं दुसऱ्या सांगता आनी तो मागीर तिसऱ्या सांगता आनी मागीर तुगे नांव पेड्या जाता. सो फ्रेंड, सांबाळून रावाय. आनी आमकां खबर आहा ही चूक सगळ्यां कडेन जाता, पूण आमची जावपाना. पूण एकमेकाक खबर सांगना. तुमी काळजान दवराय, ते काळजान दवराय आनी तुमी एकमेकाक सांगोच नाकाय. ओके, तेणें कितें तुका शेअर केलें जाल्यार क्लोज फ्रेंड दुसऱ्यां शेअर करनाकाय. ओके फ्रेंड्स, मागीर तो तिसऱ्या सांगता. कोणागेले तोंडा उतो म्हणून ना, तुमी बरोवंच दवरनाकाय. ओके फ्रेंड्स, आनी ल्हानशी मेसेज युट्यूबरां आमगे सबस्क्रायबरां आनी सगळे सबस्क्रायबर आमगेले हे 2 उतरां आयकली म्हूण तुमकां ल्हानसो ब्लॉगर चोयलो म्हूण काळजाची कलायक सांग. देव बरें करूं म्हणटा. मेळ्या फाल्यां. जय गोवा.